2023 वर्सा भितून बेतूल किल्ल्याचे नूतनीकरण करून दाखोवचे अशी शिटकावणी समाज वावुरपी योगेश नागवेकरान पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायक दिल्या। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या किल्ल्या संदर्भात मुखेलमंत्र्यांकडेन तशेंच मंत्र्यांकडेन मागणी करून हो विशय कोणूच गांभीर्यान घेना। शिवजयंती वा कसल्याय सुवाळ्या निमतान ह्या किल्ल्याचेर मंत्री येवन आश्वासनां दितात, पूण उपरांत ह्या किल्ल्याकडेन दुर्लक्ष करतात। आयज ह्या किल्ल्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। उटंगराच्या पावसान ह्या किल्ल्याचें कितें जाय सांगूं येना। बेगोबेग नूतनीकरण करून ह्या इतिहासीक सुवात सांबाळपाची ह्या इतिहासीक थळाची गरज आसा अशी मागणी योगेश नागवेकरान केल्या। लास्ट 10 वर्सां जाले बेतूलचे लोक आनी आमी हांगा लढो दितात हांगा रेस्टोरेशन करचें म्हणून। इट इज जस्ट रेस्टोरेशन। आज ह्या कस्टम्साच्या अंडर ही प्रॉपर्टी आसा। एकदां म्हाजी भेट कस्टम्साच्या कमिशनरा कडेन जाल्ली, त्या टायमाचेर तेणी म्हटलेलें की आमी उलोवपाक शकतात म्हणून। तेच्या नंतर हांगा डेप्युटी सीएम जावन गेले ह्या गांवांत। आज सद्याक सुभाष फळदेसाय आसा। सुभाष फळदेसाय इज अ आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी मिनिस्टर। ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ली पळोवंक, ताणें म्हटलेलें आपूण करता म्हणून, पण अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना। ताणें आपल्या घराचे भायर, इट इज नथींग पर्सनल, ताच्या घराचे भायर विशालशें शिवाजी महाराजाचें देवूळ बांदलेलें आसा आनी तो मानता की आपूण शिवभक्त म्हणून। वायट काय ना गजाल, पूण गोंयांत जर ताचें अस्तित्व आसा आनी जर ताचें दागदुगी करपाक जायना, इट इज रेस्टोरेशन नॉट रेनोवेशन। रेस्टोरेशन जर करपाक जायना जाल्यार इट इज अ बिगस्ट क्वेश्चन। एंड आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, नॉट ओन्ली रिक्वेस्ट, आय वूड लायक टू चॅलेंज सुभाष फळदेसाय की ताणें 2023 खरेंच जर तो शिवभक्त आसा जाल्यार ह्या वर्साक ताणें हें रेस्टोरेशन करून दाखोवचें। ना जाल्यार म्हाका दिसता ही इज नॉट टू बी कॉल्ड अ शिवभक्त। सुभाष फळदेसायान हेजी नोंद घेवची आनी तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा तांणी बी हेजी नोंद घेवची। फक्त शिवाजी महाराजाच्या नांवान फक्त इव्हेंट केले म्हण जायना, ताजें हांगा अस्तित्व आसा। गांवचे लोक रावतात केन्ना काय ह्या रेस्टोर जातलें म्हणून। इट इज नॉट ट्रान्सफर ऑफ लँड, इट इज जस्ट अ परमिशन टू रेस्टोर दीस फोर्ट। एंड इफ दीस फोर्ट इज नॉट रेस्टोर्ड, we are losing the biggest heritage of Goa and biggest identity of Chhatrapati Shivaji Maharaj.